देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमी ह्या दिसांनी घरासान मीस आयकत आसात. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब आनी पाय आमचे पासत मागता म्हणून आमकां खात्री आसा. तर आमी सगळ्यां पासत मागया. तुमची खाजगी मागणी आनी तेसां आसा ती मनांत धरून आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरया आनी हे मीस आतां आमी मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं, तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमकां खूब फावटी दुबाव येतात आमच्या मनांत आनी काळजांत. दुबाव आयले की ना मागीर आमचें जिवीत सुखांत आसना, दुखांतूच आसता आनी आमी आनी दुसऱ्यांक आमी वायट नदरेन पळोवंक लागता. हें पातक आमी काडून उडोवया. पूण आमच्यान जायना तें. देवाची मदत आमकां जाय. तर ह्या वेळार हात जोडून दोळे धांपून देवा कडेन भोगसणे मागया. हे दुबाव आसात तितलेय पयस कर म्हणून. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. दोळे धांपून आनी तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोरपोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुबापणान ओतून तुज्या भावार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजीं भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमोर जिवितान सासणाक आमकां सुकेस्त कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी आतां आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूचे आनी जोआवाचे काळजीदार पळयोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी ताचे मोदें उबो आसलोल्या मनशाक पळयोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. ताणें तांकां महाधर्म सभेंतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठ्ठें विस्मीत घडलां तें जेरुसल्याक
रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपूण जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक ताणें तांकां फॉर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जोआवान परतीपाळून म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचे दोळे मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. ताणें तांकां आनीक एक पावट शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां खास लावंक मेळो नासली, कित्याक सगळो लोक घोडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेक मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताणेंच म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं व्हरतीं कर्तुत्वां. जबाब सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हरतीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें थारोन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. म्हज्या ओंठांनी म्हजें काळ नितळ कर सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. मार्क पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सातोळ्यांतल्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचां ताणें काडलोले. तिणें वचून ताच्या बरोबर आसल्या आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन जेजू तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांच्यांनी तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां तांचे पर्यान ताणें सोत मानून घेतलें ना. देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ओ विस्वासी, हें आमच्या जिवितांत खूब फाटीं घडटा. आयज आमी पळयता जांकां जेजू मेळटा तांकां म्हूण न्हय तूं अणभव घडटा, पूण ते जेन्ना वचून दुसऱ्यांक कळीत करता तांकां तें मानूंक भोव कठीण जाता. आतां हेच तांकां जेजू दिश्टी पडल्या उपरांत ते विस्वासान बसतात आनी ते दुसऱ्यांक जेजूच्या नांवान बरें सांगतात आनी बरें कोत्तात. आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रून आनी जुआंवान त्या थोंट्याक बरो केलो. हें वीस सगल्यांनी पळयलें आनी ताणें विस्वास दवरलो जेजूचेर आनी जेजूचे ते पाटलावजार जाले. पूण जे वडील आसलेले, जे शिकलेले आसलेले, तांकां आतां तो अणभव घडलेलो आसा, पूण ते अविस्वासी जाल्लेले आसात आनी ते मानिनात. ते तांकां शिडकायतात आनी म्हणटात ताच्या नांवान उलयनाकात, ताच्या नांवान शिकय नाकात. पूण ते कितें म्हणटात, ना, हें आमकां दर्शन देवान दिलेलें आसा, तें आमच्यान धांपून दवरूंक जायना. जें आमी पळयलेलें आसा आनी जें आमी आयकलेलें आसा तेंच आमी कोत्तेले. एक पाट अशें जालें, एकली अस्तुरी बरो वावर कोत्ताली. B.Com, M.Com तिचें जाल्लें आनी एकावंटिंगाक ती एकदम बरी आसलेली. तिका गव्हर्नमेंट जॉब जाय आसलेलो. ती देवा कडेन मागताली आनी एक पाटी एकदां तिच्या जिवितांत अशें घडलें, एक संदी मेळ्ळी. तिणें वचोन इंटरव्यू दिलो आनी तिका हो जॉब मेळ्ळो, ही नोकरी मेळ्ळी. ती सारकीच थोटाकली आनी सगळीं जाणां थोटाकलीं. कितले पयशे घातले काय म्हूण लागले, दिले काय म्हूण लागले. ती म्हूण लागली, एक पयसो पर्यंत दिवंक ना. पूण हें कशें घडलें? ती म्हूण लागली, हांव सदांच मागतालीं देवा कडेन आनी देवान हें म्हाका फावो केलें. आनी ते मेरेन सावन तिचो विस्वास जेजूचेर इतलो वाडलो की ती सगळ्या जाणांक सांगताली, जेजू कडेन तुमी मागात आनी तो तुका दितलोच. हे व्हडलेच वस्तू न्हय, पूण धाकट्यो वस्तू. तेन्ना तो आमकां आदाराक पावता. आमच्या आदाराक तो सदांच आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी अशें आमच्या जिवितांत अणभवलेलें आसा, जेजूक अणभवलेलो आसा आनी ताका लागून आमचो विस्वास ताचेर वाडलेलो आसा. तर ह्या विस्वासाक लागून आतां आमी थोडो वेळ जेजू कडेन मागया. ह्या संवसारांत हे कोवीड जालेलें आसा, तें वायरस सारकें वाडत आसा, थांबना. पूण तें आमच्यान ताचे कडेन मागून थांबोवंक जाता. ह्या वेळार आमचे हात जोडया आनी ताचे कडेन आतां काळजांतल्यान विनंती करया. जेजू, तूं जाणाय हें वायरस कशे भाशेन वाडटा पळय तें. तर आमच्या वडिलांनी, दोतोरांनी, संशोधन करतात तांणी आमकां कळयलेलें आसा आमी कितें करूंक जाय पळय तें. भितरूच रावंक जाय, भायर सरोंक फावना. दुसरें म्हणजे आत आमी बोगोर धुवंक जाय. आमी तर भायर गेलीं जाल्यार, कित्याकूय आत लायलो जाल्यार आमी हात धुवंक जाय आनी भायर सावन आयलीं म्हणटच आख्खें आंग आमी साबवान धुवंक जाय. बोगोर गरम उदक पिवंक जाय. आनी आमचो घोंसो तर ताळो तर आमचो बसत वो कितें जायत जाल्यार गोगडो करूंक जाय मिठान वो हे भाशेन. तर हे वस्तू आमकां सांगलेल्यो आहा सोंप्यो, ह्यो आमी करया आनी आमी भितरूच रावया. पूण भितर रावतना आमी काळजीदारपणी
मागणें जेजू सवें कोरया. आमचेच पासत न्हय पूण सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकां पासत, भारताच्या लोकां पासत, इंडियेच्या लोकां पासत आनी संवसाराच्या लोकां पासत तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा. सायबा कडेन आमी मागया आनी तोय तांकां राखतलो, सांबाळटलो आनी मरणांतलो वाटयतलो. आनी जीं कोण मरणाचे तोंडीर पावलेलीं आसा तांचेय पासून आमी मागया. देवान तांकां सुर्गीचें सूख दिल्या पुरो म्हणून, तांकां सगळ्या पातकांतली सुटका दिल्या पुरो म्हणून आनी तांकां देवाच्या गोपांत आसरो मेळ्ळ्या पुरो म्हणून. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरां खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. देवाचो पूत आमच्या मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच हे उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव स्वयंबांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या आनी आमच्या पातकांतलोय आमकां नितळ कर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या समारंभा वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्कांचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक स्वयंबांत नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं. आनी हे भाशेन
सासणाच्या संतोषाक आमी पाव या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजीन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवणपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओथरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक ह्या वेळार सगलीं जीं ह्या संवसारांत अंतरलेलीं आसा तितल्याय पासत आमी मागया. जीं कोण मोडणाचे तोंडीर आसात तांकांय देवाची गोठाय मागया. आनी जीं कोण पिडेक लागून ओड्डफूट जातात तांचेय पासत आमी मागया. तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर, भाग्योन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदुतांक पडलें, आनी आतां आमकां ह्या मिसान वांटो घेतिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक आतां आमी शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ह्या वेळार आमी दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत शेवया. तो आतां आमच्या कुडींत येता. जिबेर आमी ताका दवरया आनी ताका आमी शेवया. तो आतां आमच्या काळजांत आसा. ताका एकवटोन आमी हो वेळ ताचे बरोबर सारया. विस्वासान आमी बरोवन येवच्याक सगलें आमचे भितरलें अंतस्करण, आमचें काळीज जेजूक भेटोवया. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, आनी पास्क परबेच्या समारंभांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां भलेपणान नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सोय जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसान वांटो घेतलेल्यांक आनी तुमचेर सुबा आशिर्वाद हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आनी सर्वोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराक मागणें घेवया. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा,
जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव धरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमी ताका दिनवास दिवया, कित्याक ताणें आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या मागण्यांतल्यान राखलेलीं आहा आनी सांबाळलेलीं आसा. आमी सगळीं जाणां गोंयकारां आनी गोंयांत जियेतलीं जाणात की तो आमचे पासत मागता म्हणून. ह्या फुडें आमकां आनिकूय राखून सांबाळ म्हूण ताचे कडेन आमी मागया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.